खांडेपार गावठण वाठारांतल्या सर्वे क्रमांक 176 या बेकायदेशीर वाठारात रेंव काडपाचें काम सुरू आसा। रातच्या वेळार पायपाच्या माध्यमांतल्यान बेकायदेशीरपणान रेंव काडून ट्रकान येरादारी करतात असो दावो थळाव्यांनी केला। वेचून दिल्ले लोकप्रतिनिधी रेवेचे माफिया जाल्यात अशें त्यांचो आरोप आसा। बेकायदेशीर रेंव काडप्यांचेर खर कारवाई करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या। आज तुम्ही पळयता की राज्यान खुबशे कडेन अशी बेकायदेशीर रिती उत्खनन करता, जे खंयच्याच कोणाचे सरकारी दरबारी जावं कसलीच मान्यता नासतना बेकायदेशीर मोठ्या प्रमाणात रेती काडली वता। अशीच एक घटना पयली काजुमळ पेरीमळ हांगा घडलेली आनी त्या संदर्भात हांगा मामलेदार मायनिंग डिपार्टमेंट यांनी एक्शन घेवन ती रेती हांगा बंद केल्ली आसा। आनी अशीच एक घटना आतां जी गावठण खांडेपार हांगा घडलेली आसा। घटना म्हणजे मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर रेती सक्शन पंप वापरून करता आनी तेका CRZ उल्लंघन मोठ्या प्रमाणात जाता अशें स्थानिकांचें मत आसा। ह्या संदर्भात स्थानिकांनी तेंच्या बेकायदेशीर रेती काडटा तांकां त्रस्त जावन डेप्युटी कलेक्टर, पोलीस इन्स्पेक्टर फोंडा आनी आमचे जे कुट्टी खांडेपार पंचायत आसा तांकां निवेदन दिलां की हे जे हांगा रेती बेकायदेशीर रेती काडटा तेंचेर कारवाई करची अशें म्हणून त्यांनी 11 तारखेक हांगा तांकां सगळ्यांक लेटर दिल्लें आसा, निवेदन दिल्लें आसा। तेन्ना हेजेर कारवाई जावची अशें खुबश्या राजकीय लोकांचेंय मत आसा। तेन्ना सरकारान हेची दखल घेवची आनी संबंदीत जे खातें आसा तेणी हेचेर कारवाई करची आनी जी ती मोठ्या प्रमाणात व्हडे वापरून जी रेती काडटा ती व्हडीय जप्त करची अशी तेंची मागणी आसा। गोमंतक TV खातीर खांडेपारच्यान एकनाथ खेडेकर।